नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव सुमिता कुंकळकारेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत प्लास्टीक कोयराचो उप्रासला मोठो प्रस्न. पर्यटन आनी पर्यटक महत्वाचे घटक. पर्यटका सयत प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यांकडल्यान कोयर व्यवस्थापन खर्च वसुलीचो योग्य पर्याय. केंद्रीय शास्त्रज्ञांचे आवाहन. गोंय पुलिशेंत गुन्हेगारीकरण वाडलें. फाटले 7 वर्सांत पुलिसांचेर वत्तट 209 गुन्यांव नोंद. पुलिसांचेर विनयभंग, लैंगिक अत्याचार, अपहरण ते खुना मेरेन गुन्यांव. 6 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ. खासा रिपोर्ट. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक आयला वेग. लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम केलां पुराय. थळाव्यांचो मात विरोध. खर आंदोलनाची दिल्या शिटकावणी. साखळे दत्तवाडी देवस्थानात मूर्ती चोरी प्रकरण. अटक केल्ले श्याम बोडके आणि दिपेश कामत हे दोगांकूय सशर्त जामीन मंजूर. बंगलेल्यो मूर्त्यो विसर्जन केल्यो ताचेर चोरयेचो फटीचो आळ. बोडके हांची माहिती. गरीब आणि बेवारस लोकां खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी राजभवन अन्नदान येवजणेचे जाले उक्तावण. राज्यपालांच्या वैयक्तीक खर्चांतल्यान चलतली येवजण. डायलिसीस आनी कांक्र दुयेंतींकूय मुख्यमंत्र्या वतीन जाले अर्थीक मजतीचे वाटप. आंबावली असोळणेच्या लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो सांगोड. सेंट पिटर्स आणि सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा मनयतात सांगोड उत्सव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दर्यांत प्लास्टीक कोयराच्या बाबतीत गोंय देशात पयलें थारला. गोंयांतले लोकसंख्ये परस कितलेशेच पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतात. बेजबाबदार पर्यटन तशेंच प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यो हे प्लास्टीक कोयराचे वाडीक जबाबदार आसात म्हणून केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राचे शास्त्रज्ञांनी सांगला. हे बेजबाबदार पर्यटक आणि प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यांकडल्यान प्लास्टीक कोयरा विल्याचो खर्च घेवपाक जाय अशें हे शास्त्रज्ञांचे मत. केंद्रीय आणि राज्य सरकाराची यंत्रणाच्या घाळपणाचेरूय तांणी चिंता उक्तायली. केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रान गोंयासयत इंदोर, पुणे आणि अंदमानातल्या वाडट्या प्लास्टीक कोयराचेर अभ्यास करून कांय निष्कर्ष काढल्यात. हातून प्रदूषणाक जापसालदार आशिल्ली उत्पादनां, तांचो जाय तसो वापर करपी बेजबाबदार पर्यटक आणि प्लास्टीक उत्पादनाच्या कराविशीं गंभीर नाशिल्ले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ह्या सगळ्यांक केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी धारेर धरल्यात. तशेंच ह्या अभ्यासात गोंय सरकार प्लास्टीक कोयराचो विलो लावपा खातीर दिसाक वट्ट 16 लाख रुपया खर्च करता. हो खर्च वर्साक 58 कोटींचेर पावता. पूण ह्या प्लास्टीक कोयराच्या व्यवस्थापना खातीर ना पर्यटक हातभार लायतात ना उत्पादक अशें CSEचो शास्त्रज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन सिंग बिश्त हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. We talk about the waste management in Goa. They have a very good waste management system over there. Yeah. The issue is that the thing is that the research that we have done is on the plastic packaging waste. Yes. So here the term EPR comes into picture. That is the extended producer responsibility. Yes. In which the PBOs, that is the producers, importers, and brand owners, whosoever places the plastic packaging waste in the Goa's market are liable to pay for the management of that plastic packaging waste. Yes. Right. So currently what happens is the rate at which the EPR credits are being traded are very low. Goa can introduce something like tourism cess. Correct. So Goa tourist footfall is almost 4 to 5 times the population of Goa. Correct. So 1 crore tourists, visiting Goa every year. Yeah. So if the tourists that are coming to Goa, if on their flights or the train tickets, if an extra tourism cess of around maybe 10 or 20 rupees is being imposed, then it would add hugely to it would aid the ULBs in managing the waste that has been generated from the tourists, and it is basically the plastic waste that is being generated more from the tourists. Exactly. So introduction of a tourism cess could be a step in a positive direction, and I don't think 10-20 rupees of tourism cess would matter to people who are coming to Goa. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तयार केल्ल्या नव्या व्यवस्थेत आता प्लास्टिक तयार करपी कंपन्यांकूय कोयराच्या विलोवा खातीर समान खर्च उखलचो पडटलो अशें CSEचो संशोधक डॉ. त्रिभुवन सिंह बिश्त सांगता.
प्लास्टिक कोयराविषयी नेमावळ आणि खर्चाच्या उभारणीविषयी व्यवस्था तयार करपाचो अधिकार आशिल्ल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रभावी पद्धत तयार करूंकच ना। ताका लागून प्लास्टिक कोयराचे दोंगर उबे करपी उत्पादक उणे शुल्क भरून आपली सुटका करून घेतात। गोयचे घनकोयर व्यवस्थापन धोरण प्रभावी आसा, पूण वेफर्स, बिस्किट्स आणि हेर पदार्थ प्लास्टिकात गुंडाळून विकपी कंपन्यांचे कितें? ह्या कंपन्यांनीच ह्या कोयराचो विलो लावपा खातीर खर्च दिवचो अशी पद्धत विकसीत जाल्या अशें दोतोर बिश्त हांणी सांगलें। Kind of generates around 800 tons per day. So 800 tons multiplied by say 8 rupees. So it's around 1600 rupees, 1600,000 rupees. Okay. Yeah. Okay. So 16 lakh if you would want to translate it, 16 lakh rupees, and that's per day. Per day, 16 lakhs per day. So it's a huge cost. Yeah, it's a huge cost. Okay. And how what kind of plastics actually is this plastic? So there are various kinds of plastic. Actually, there are 7 classification of plastic. But if we talk about the EPR, there are 5 classification. One is the category 1 is the rigid one. Category 2 is the flexible one. Category 3 is the MLP one. Category 4 is the compostable, and then 5 is the biodegradable one. Okay. So most of this includes all this eatables and yes, all this is the plastic packaging waste. Okay. Yeah. So all plastics that we use kurkure to yes, to kurkure, chips packets, biscuit packets, then your plastic water bottles, all are included in this. The producers, importers, and brand owners, they can pay through EPR, which now they are paying, but very the little amount that they are paying is minimal. Right. Okay. So we need to have a monitoring over that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गरीब आणि बेवारस लोकांक खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी संस्थांक खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी राजभवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले। केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी येवजणेचे आयज उक्तावण जालें। आयतारा सकाळी राजभवन पोरण्या दरबार सालांत राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जालो। जे मानधन राज्यपालान बरयल्लें पुस्तकांतल्यान आयल्यात त्या मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले। तशेंच हे निमतान डायलिसीस आणि कांक्र दुयेंतीक मुख्यमंत्र्या वतीन आर्थीक मजतीचे वाटप जालें। Food bank is not a success one. I'm not fighting for it with anybody. Reasons are there. I am not going to that aspect. Now this organization per day 2 time foods to inmates of their institution and the medical college nearby, and our food is supplied, and they contract with agreement with Rajbhavan is there, and 1 month 1 lakh 20,000 has to send. आज आम्ही पळयता की जे चेक डिस्ट्रीब्युशन फॉर कॅन्सर पेशंट, डायलिसीस पेशंट ते हांगासर घेवपा खातीर आयले। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा तांची आर्थीक परिस्थिती कठीण आसल्या कारणान गव्हर्नर सरा कडल्यान जी 25,000ची मदत ही सुद्धा ही खूब व्हड मदत आसता। नो डाऊट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम हे आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आणि तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता। पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फॅसिलिटीज आसा म्हणून आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युअरा कडेन वयचे न्ही। आमकां जर किडनी सांबाळपाक जाय आसत जाल्यार ती आमीच सांबाळपाक शकता। आमी म्हणटा जर डायबिटीज आसतल्यांनी रेग्युलर मेडिसीन, रेग्युलर इन्सुलीन घेवप आणि बाकीचे सगळे पथ्य सांबाळप ही काळाची गरज आसा। लग्नाच्या आयज दाखोवन 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार केल्याच्या आरोपा खाला दिवचल पुलिशेन एका 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केला। कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी सचिन उल्लप्पा खोलकार अशें अटक केल्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा। पिडेस्त चलयेच्या आवयन केल्ले कागाळी उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केली। दिवचलच्या लाडफे वाठारांतल्यान एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण करपाचें प्रकरण ताजें आसतनाच आतां कारापूर तिस्क वाठारांत 7 वर्सां पिरायेची चली अत्याचाराच्या बळीक पडल्या। लग्नाच्या आयज ताकून फाटल्या ऑगस्ट 2022च्यान कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी एका तरणाट्या कडल्यान
सान पिरायेची पिडी चलयेचो लैंगीक छळ चालू आशिल्लो अशी माहिती मेळ्ळा। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पोलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे वाठारांतल्यान एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचें अपहरण जावन 8 दीस जावचे पयलींच दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर सांखळे वाठारांत एका 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारापूर तिस्क वाठारांत रावपी सचिन खोलकर ह्या 22 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान थंयच रावपी एके 7 वर्सां पिरायेच्या चलयेक लग्नाच्या हायेस दाखोवन तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या। हे विशीं शेनवारा पिडेस्त चलयेच्या आवयन दिवचल पुलिशेन कागाळ करतकीच दिवचल पुलिशेन हे कागाळीची गंभीर दखल घेवन पॉस्को आनी बाल हक्क कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केल्लो आसा। ह्या प्रकरणाची चवकशी केले उपरांत पुलिशेन शेनवारा राती उसरां केल्ले एके कारवायेंत जुबाबीत तरणाटो सचिन खोलकर हाका अटक केल्ली आसा। सध्या सचिन खोलकर पुलिशेच्या कस्टडीत आसा। ह्या प्रकरणाचो आतां फुडलो तपास चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। कुडचडे कॅम्ब्रिज स्कुला लागसार आशिल्ल्या घरांत सिलिंडर गळटेक लागून उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 10,000 लुकसाण जालां। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकच दुखापत जावना। कॅम्ब्रिज स्कूल आसा तेच्या ऑपोजीट एक इन्सिडेंट जालो तो म्हणल्यार कुकींग गॅस आसा तेजो सिलिंडर लिकेज जावन घरांक खंय तरी किचनाक उजो पेटलो आनी ही सिंगल शेगडी आसलेल्यान तो उजो चड वाडूना। तेजे नंतर जे तेतूंतले तेगे घरांतले कोण आसा तेणी ताबडतोब वचून जे फायर स्टेशन कुडचडे आसा तेणी पळयलें। तेणी ते फायर स्टेशन ह्या घरांतले कांय अंतरान आसल्यान तेणी रोखडो येवन ते उदकान येवन हो जो उजो आशिल्लो तो पालयल्लो आसा। सद्याक जे घरांक फक्त हावज होल्ड जी एसेट तेजी लुकसाण जाल्लें आसा। कोणाकच घरांतले लोकांक कोणाकूय हेजी हानी जाली ना। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर। समाजात घडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपा खातीर आनी गुन्यांवकारांक जेरबंद करपा खातीर म्हूण पुलीस आसतात। मात हेच पुलीस जेन्ना गुन्यांवकारी थारतात तेन्ना ती एक चिंतेची बाब आसता। मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे 7 वर्सांत गोंयांत पुलिसांचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद जाल्यात। 6 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात। पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयच्या पुलिसां मदींच गुन्यांवकारी वृत्तींत वाड जाल्ली दिश्टी पडटा। हाका वेगवेगळी कारणां आसूं येतात। गोंयांत मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे 7 वर्सांत गोंयांत पुलिसांचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद जाल्यात। पुलिसांवेले ह्या गुन्यांवांनी विनयभंग, लैंगीक अत्याचार, अपहरण, खून हे सारखेल्या गंभीर गुन्यांवांचो आस्पाव आसा। हे 209 नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांनी गोंय पुलीस, IRB पुलीस, ट्राफिक पुलीस, क्रायम ब्रांच आनी सायबर विभाग पुलीस हांचो आस्पाव आसा। मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे काळात पुलिसांचेर नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांचे स्वरूप आनी केसींचो आंकडो असो। पुलिसांवेले गुन्यांव आनी तांचो आंकडो: गैरवागणूक 80 केसी, त्रास दिवप 20 केसी, विनयभंग 10 केसी, फसवणूक 10 केसी, दंगल 10 केसी, अपघात 10 केसी, भ्रष्टाचार 8 केसी, लैंगिक अत्याचार 5 केसी, जमिनीचो वाद आनी हेर 4 केसी, अपहरण 3 केसी, खून 3 केसी, फकाणां मारप 3 केसी, हल्लो 3 केसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 3 केसी, आत्महत्येक प्रवृत्त करप 2 केसी, बनावटगिरी 2 केसी, स्नॅचिंग 1 केस, कादयेंतल्यान पळ 1 केस, कामार आसतना घाळपण 1 केस आनी दरोडो 1 केस। नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांनी पुलीस कॉन्स्टेबल ते पुलीस अधीक्षक रँकाचे अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा। पुलीस कॉन्स्टेबल ते पुलीस अधीक्षक रँकाचे अधिकाऱ्यांचेर गुन्यांव नोंद: पुलीस कॉन्स्टेबल 149, हेड कॉन्स्टेबल 35, बायला पुलीस कॉन्स्टेबल 4, बायला पुलीस उपनिरीक्षक 5, बायला सहाय्यक उपनिरीक्षक 2, पुलीस उपनिरीक्षक 28,
सहाय्यक उपनिरीक्षक 12, पोलीस निरीक्षक 20, पोलीस उपअधीक्षक 2 आणि पोलीस अधीक्षक 2. गुन्यांव नोंद जाल्ल्या पुलिसांच्या प्रकरणांचो तपास वेगवेगळ्या पावंड्यार चालू आसा. 6 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात. गुन्यांवकारी पुलिसांच्या तपासाची सद्यस्थिती: न्यायालयात प्रलंबित 60 प्रकरणां, खात्यांतर्गत चौकशी प्रलंबित 25 प्रकरणां, निर्दोष 15 प्रकरणां, चौकशी सुरू 14 प्रकरणां, शिक्षेची शिटकावणी 10 प्रकरणां, पगारवाढ स्थगिती 8 प्रकरणां, कारवाय ना चौकशी बंद 7 प्रकरणां आणि सेवेंतल्यान बडतर्फ 6 जाण. फाटली कांय वर्सां गोंयचे पुलीस खात्यात गुन्हेगारीपण वाडला म्हणून टिका जाता. फाटले कांय घडिल्ले प्रसंग आनी ही आंकडेवारी पळयत जाल्यार तातूंत तथ्य आसा हें आतां सिद्ध जाता. गोंय सरकारा मुखार आतां पुलीस खात्यांतलेच गुन्हेगारीपण आटपांत हाडपाचें आव्हान आसा. गोंय पुलिसांक मोरल पुलिसिंगाचे धडे सरकार दितले काय आनी ते पुलिसां मदीं वळटले काय हो मोठो प्रस्न. सद्याक तरी वयूच शेत खाता इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. पोंगिरवाळ पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्या सयत नगरसेवकांनी मिराबाग बंधाऱ्याक खर विरोध केला. सावड्डे मिराबाग वाठारांत पावसाच्या दिसांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता. बंधारो बांदलो जाल्यार लागसारच्या वाठारांनी लेगीत हुंवाराचो फटको बसतलो. देखून मुगोळी, सोलयेंकार उपरांत पोंटेमळ वाठारांतल्या थळाव्यांनी बांद नाकाच असो निर्णय आयतारा पोंगिरवाळ राम मंदिराच्या सभागृहात जाल्ले बसके वेळार एकमतान घेतलो. आयज आमकां एक डेलिगेशन जालें मिराबागच्यान, जे लोकांनी मागणी आशिल्ली की जो बंधारा हाजे पयलीं बांदपाक केल्लो मिराबाग ब्रिजा तेतून तो थोड्या काळान स्टॉप जालो आनी ताजे नंतर ताजी सायट आतां शिफ्ट जाल्ली. आतां ताजी सायट शिफ्ट जाल्ल्यान थंय हालींच म्हणटा तें काम चालू केलां. काम चालू करतना ते सायटीचेर कांयच डिस्प्ले केल्ले ना. हो प्रोजेक्ट कसलो, कोण बांदता, एजन्सी बांदपी कोण, तो हें सगळें म्हाका दिसता अंडर सस्पिशियस आसा. ताका लागून गांवकाराक तेंच्यांनी ताजें प्रेजेंटेशन कांय केल्लें ना आनी हेजे लागून आमकां मुखाल्ली ज्यो डिफिकल्टी येतल्यो, हुंवार म्हणया, हरशीं पावस पडटना हांगसर मिराबागच्या गांवांक हुंवार येता. हो जर बंधारो बांदलो जाल्यार ताजे मुखार डिफिकल्टी, हो आमचोय वाडो आसा ताकाय लागते. सोलयां, पंटेमळ, मागीर माडेर हे सगळे वाड्याक हो इफेक्ट जातलो. ताजे खातीर ते हांगा गेल्ले आनी आमी तांचे आयकून घेतले आनी तांकां हांगसरलो पंटेमळाचो हांवें फूल सपोर्ट जाहीर केला आमच्या ग्रामस्था वतीन. एज कावन्सिलर तुमी अपोज करता? हय, एज अ कावन्सिलर एक्चुअली कशें हो जो इशू पयलीं आयिल्लो, आमची म्युन्सिपालिटीक आमकां एनओसी मागली, ते वेळाचेर आमी ताका अपोज केल्लो. आमी तांकां एनओसी दिली ना. घरा कडेन हे सगळे भुरगे भितर येयल्ले घरा कडेन आनी आमकांय तो इफेक्ट जाता बंधाराक. ताका लागून लोकांक तरी हांव म्हणटा, लोकांक तरी बंधारा नाका. मागीर तो नाका न्हू, कित्याक लागून घालपाक सोदता म्हाका कांय समजना. आमी ती मिराबाग मिटींग घेतली तेन्ना तेणें आमकां सांगलेलें, ते आमगे प्रेजेंटेशन दाखयता म्हणून सांगलेलें. आजून तेणी दाखयलें ना आमकां प्रेजेंटेशन. कशें जातलो, कितें जातलें ते भाशेन तेणी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जालें, तें येयलें ना आजून. कित्याक लागून घेतलां तें म्हाकाय खबर ना. आनी लोकांक सगळ्यांक सांगूनच कित्याक करता न्हू, गव्हर्मेंटान करपाक जाय. हें नाका लोकांक लिपोय आनी कितें करून त्या भाशेन तें काम चालू केल्लें आहा तेणी. ताका लागून तेंकां लोकांक कोणाकच नाका, लोकांक नाका म्हणून आमकां कित्याक जाय, आमकांय नाका म्हणून आमी अपोज करता. आंबावली आनी असोळणेच्या लोकांनी आयतारा सांगोड उत्सव मनयलो. सेंट पिटर्स आनी सेंट पॉल हांची याद म्हणून दर वर्सा 29 जूनाक हो सांगोड उत्सव मनयतात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार नुस्तेकार भावां खातीर सांगोड उत्सव खूब महत्वाचो. ह्या दिसा नुस्तेकार भाव बऱ्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर प्रार्थना करतात. ह्या वाडो आसलो आयज 29 जुलय वर्सान आमी सेंट पिटर एंड पॉल हेजें फेस्त आमी मनयतात आनी हे आमी सगळ्यांचे मिस आयकून आमची परब वर्साभरी करून जायते आमच्या भावा भयणांनी आमकां फूल नापाकली दिवन आदार दितात. तांची नांवां हे पळय: एंजनी डायस 300, मार्गारेट सिल्वा 500, सेक्रेटरी सिल्वा 500, एस्टेन सिल्वा 500, बेलिसा सिल्वा 500, Josephine Cardoz 200, Josephine Cardoz 500, Salvador Cardoz 700, Rosario Benny Cardozo 100, Celeste Cardozo 500, Inacio Cardozo 500, Piedad Cardozo 500,
पूण आता फाटली 3-4 वर्सां जाली भायलो पासून आता कोण सांगलाचे वयता पयलो रावंड जातलो भायलो मागीर पडले सगळे दादले दुसऱ्या वाड्याचे सांगोळी आवाळ मातले आयचे रिवर्स सालाचे आमचे मिस्टेकां जे आहात सगळे रिवर्स सालाचे डिपेंड आसले आणि तेच रिवर्स सालाचेरच घेवन आमी सगळे गांवचे लोक एकठांय जाल्ले आयज पासून रिवर्स सालाक आमी मान दितात आनी राखपाक आमी जायते वावुरतात नुस्त्याक हें ट्रेडिशन जावं बायलो दादले नुस्त्याक अजून पासून हें चालूच आहा. धारबांदोडेच्या दयानंद नगर वाठारांतल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक वेग आयला. लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम पुराय केलां. सर्वेक्षणा उपरांत आता वय घालपाचें काम सुरू आसा. हो प्रकल्प IIT आसपाक शकता म्हणून लोकांनी आदींच ताका विरोध केला. IIT प्रकल्प आयल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. धार बांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक वेग आयला. दयानंद नगर वाठारांतल्या 2 शेतकारांक IIT खातीर जमीन संपादनाच्यो नोटीसी गेल्यात. ताका लागून वाठारांतल्या लोकां मदीं बोवाळ पडला. IIT हाडटात जाल्यार लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले, पूण तशें कितेंच करिनासतना भायल्या भायर सर्वेक्षण करून जमीन संपादनाची प्रक्रिया चलयिल्ल्यान थळावे लोक चळवल्यात. आमकां IIT नाका, हो प्रकल्प हांगासर हाडल्यार शेड मेळावली परस खर आंदोलन उबारपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. तशेंच सरकारान IIT तशेंच संजीवनी साखर कारखान्याविशीं धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी 400 लोकांनी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, थळावो आमदार, उपजिल्लोधिकारी तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याक आनी हेरांकूय दिला. हांगा जर IIT येयली जाल्यार आमचो काँग्रेस पक्षाचो हेजेर ठाम विरोध आसतलो म्हणून. पूण हें आयज खंय तरी हें सत्य जाता कशें दिसता. कारण आयज खुबशे अशें आमी आयकोपाक येयला की कांय जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, जे भाटकार आसा, तांकांय खंय नोटीसी गेल्ले आसा की तुमी येवन मेळा की हांगा IIT तुमचो जागो जाय. आतां हेजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ह्या आमची जी संजीवनी ही शुगर फॅक्टरी आसा तिजी कितें, ही जी तुमी आतां फाल्यां डिमॉलिश करतले आनी हे ऊसवाल्यांनी वचपाचें खंय. आयज कितलीशे ऊसवाल्यांक तुमी बंद केले ऊस रोवपाचें. हांगा कितलीशे ऊस एग्रीकल्चर आमचे काबार केले तुमी. आनी आयज जी ही संजीवनी तुमी जेन्ना हांगा येवन स्टेटमेंट करताले इलेक्शना टायमार की ही संजीवनी केन्ना बंद पडपाना, आमी ही रिस्टार्ट करता, हे ते ती आश्वासनां गेली खंय. जर तर असले प्रोजेक्ट येवपाचे आसलेले जाल्यार तुमी ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले. सो लोकांक कॉन्फिडन्स घेवना, लोकांक कोणाक विचारले ना अजून. ही जर हांगा येवपाक जाय जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलेले. हे जे कोण शेतकरी आसा आमचे हांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले. हे जे सायडीचे वाठाराचे लोक आसा तशें कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हे वसत थंय जे शेळ मेळावली सारकें हे हांगाय सावड्डे आमचे धारबांदोड्याकूय करपाक सोदता काय असं म्हाका दिसता की हे तशेंच हांगा हे परत शेळ मेळावली जशें जाल्ले, जशें लोकांक हांगा पुलिसांनी बडयल्ले तशेंच हांगाय जातलें दिसता म्हाका. खंय तरी एक आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो एक पॉलिटिशियन अशें आयकोपाक येयला की जे सायनी मारल्या तेंचे दारान दारान भोंवता आनी तांकां धमकेता. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां पेडणे ट्रान्सफर मारपाचें सांगता. संजीवनी साखर कारखानो खंयचेच परिस्थितीत मोडपाक दिवचे नात. ऊस कारखान्याचे बाबतीत आमी शेतकारांचे वाटेन आसात अशी भूमिका श्याम भंडारी तशेंच हेरांनी घेतल्या. हांव सांगपाक सोदतां गव्हर्मेंटाक, जर तुका IIT हाडपा आसा तूं पयलीं सरावंडींग लोकांक विश्वासांत घे, पंचायतीक ग्रामसभेक इशू घाल. हे सगळे मांडून ही IIT हाडली जाल्यार तिका वेलकम आसा आनी लोकांनी ताका ओपोज करूना जाल्यार आमचो वेलकम आहा. 10 जुनाक 1-2 भाटकारांक जमनीचे भाटकार जे आसा तांकां 1-2 नोटीसी गेल्यो ऑफिशियली की IIT खातीर तुमच्यो ह्यो जमनी संजीवनीच्या जाग्यार IIT येता आनी तुमचे सायडीन जी जमीन आसा ती IIT खातीर जाय तेन्ना तुमी ते कागदपत्रां आहा ती सादर करची. आनी तेन्ना हांगा लोकांक कळोवन येयलें की हांगा IIT जावपाची शक्यता आसा म्हणून. सद्या ओकाम गांवच्या लोकांनी 400 सायनी घेवन प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्या शिवाय ST कमिशन, ट्रायबल वेलफेअर, त्या शिवाय डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे सगळ्या संबंधित अधिकाऱ्यां कडेन येवन आतां निवेदनां दिल्लीं आसा आनी लोकांनी ह्या IIT प्रोजेक्टाक तीव्र विरोध केल्लो आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.
साखळेच्या दत्तवाडी संस्थानातल्यो मूर्त्यो चोरल्यो म्हणून आरोपावेल्यान अटक जाल्ले देवस्थानाचो एटर्नी श्याम बोडके आणि महाजन दिपेश कामत हे दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो। सगळे सोपस्कर पुराय करून देवस्थानातल्यो जुन्यो मूर्त्यो विसर्जित केल्ल्यो। मूर्ती विसर्जन केल्ले आसतना आपल्याचेर मूर्त्यो चोरल्यो म्हणून फटीचो आरोप केलो म्हणून जामीन मेळ्ळे उपरांत श्याम बोडकेन सांगले। हे साखळेचे दत्तवाडी संस्थान या वाठारांतले एक जागृत देवस्थान। या देवळांतल्यो अन्नपूर्णा, गणपती आणि हनुमानाच्यो मूर्त्यो चोरल्यो म्हूण शेनवारा बोवाळ पडिल्लो। इतलेच न्ही तर हे मूर्ती चोरी प्रकरणात देवस्थान समितीचे विद्यमान एटर्नी श्याम बोडके आणि महाजन दिपेश कामत हांकां दिवचल पोलिसांनी अटकूय केल्ली। आयतारा तांकां दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो। दत्तवाडी देवस्थानांतल्यो ह्यो मूर्त्यो भंग पाविल्ल्यो। सगळे सोपस्कार करून ह्यो मूर्त्यो नारव्यां विसर्जित केल्यो। आमचेर चोरयेचो फटीचो आरोप घालो आणि अटक केली म्हूण सविस्तर घटनाक्रम श्याम बोडके हांणी जामीन मेळ्ळे उपरांत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलो। देवळान आमच्या 3 भंगलेल्यो मूर्ती आशिल्ल्यो ज्यो खूब पुरातन 100 वर्सां पयलींच्यो आनी जेन्ना 14 वर्सां पयलीं देवूळ रिपेर केलें तेन्ना त्यो मूर्ती काडून यज्ञ मंडपान दवरल्यो। यज्ञ मंडपान मूर्ती दवरल्यो तेन्ना तांची उत्तर पुजा केली आनी त्यो डिस्पोज करच्यो, विसर्जन करच्यो अशें ठरोवन तेन्नाचे कंपनीन दवरले। पूण त्या कंपनीन ते विसर्जन केल्यो ना, त्यो तश्योच मूर्ती उरल्यो। जेन्ना नवे देवूळ परत बांदले आनी नवे देवळान सगळी प्राण प्रतिष्ठापना जाली, पूण ह्यो मूर्ती ह्याच यज्ञ मंडपान उरल्यो आनी एक भटजी त्या मूर्तीक गंधफूल घालूंक लागलो। हो दोश आमकां प्रसादाचेर दाखयलो की आमी जेन्ना कंपनीन चार्ज घेतलो, आमी देवाक प्रसादाक गेले, दत्तवाडी प्रसाद जायना, आमी कामाक्षी प्रसादाक गेले, थंय आमकां असो दोश दाखयलो थंय 3 मूर्ती आसा आनी त्या भगलेल्या मूर्तीची पूजा जाता तेन्ना ती विसर्जीत करच्यो। हो प्रसाद घेतल्या उपरांत आमी पर्तगाळ स्वामींची भेट घेतली आनी स्वाम्यांनी आमकां अशी आज्ञा केली ह्यो मूर्ती विसर्जन करात आनी अशा जाग्यार विसर्जन करात की ती मूर्ती परत लोकांच्या हाताक लागूंक जायना, परत तांची पूजा जावंक जायना। स्वाम्यांची आज्ञा घेवन आमी परती कामाक्षी प्रसाद घेतलो। कामाक्षी प्रसादा सांगिल्ल्यो मूर्ती जाता तितले बेगीन विसर्जन करात। दत्तवाडी देवस्थानची एक पद्दत चीड घालपाची, त्या पद्दती प्रमाण चीड घाली देवाक आनी करूं काय नाका इतलें दिसतालें देवान कर म्हणून सांगलें। ताजे उपरांत देवाक नाल धरून सांगणें केलें। त्यो मूर्ती आमी व्हरून नारव्यां तीर्थात न्हंयेन मती विसर्जन केलें। आतां ह्यो विसर्जन करतना आमचे कमिटीन निर्णय घेतलेलो विसर्जन करपाचो, त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या महाजनांकूय सांगिल्लें ह्यो मूर्ती आमी उदकांत सोडटात आनी सगळ्या महाजनांचें मत घेवन त्यो मूर्ती उदकांत सोडल्यो। हातून म्हाका जाय दिसता आमी कांय चूक करूंक ना, हातून कांय फटींगपणां जावंक ना, चोरी जावपाचो प्रश्नूच येना। कित्याक इलेक्टेड कमिटी निर्णय घेतला आनी स्वाम्यांचें मत, धर्मशास्त्रांचें मत आनी देवाचो कौल प्रसाद घेवन महाराजाची चीड घेवन ती उदकांत सोडल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।